नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात. म्हळ्यार काल सांजे जाल्ले कविता आमी आयकल्यो. कविता आयकतकीर आमी आज सकाळी त्या कवितेच्या उपरांतचो भागय आयकलो. कारण कला अकादमीचो भाग कालचे परतो उरलो ना, स्पोर्ट्साचोय भाग कालचे परतो उरलो ना. आनी आज तातूंत भितर कसिनो बिसिनो सारके नवीन सारके खमंग आनी एक गरम विशय आयले. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयतले. हांव लौकीक बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आमचे सदांचे पॅनल आमचे बरोबर आसात. लौकीक बाब शिलकार, जोयल बाब आफोन्सो, पांडुरंग बाब गांवकार आनी एज युजल लौकीक तूं आमचो ओपनिंग बॅट्समॅन. सो तूं ज्या तरेन तुगेली आमगे पॉवर प्ले खेळटा त्या प्रमाणे आमगे ब्रेकार फुडें वता. सो काल राती कितें जालें? हांव पॉवर प्ले इतल्या खातीर म्हणलो की स्पोर्ट्साच्यो डिमांड आशिल्ल्यो. थंय सगळे तरेच्या स्पोर्ट्साचे खेळ मांडिला अशी परिस्थिती जाली काल. ताजेर गोविंद गावडेंची आमी कविताय आयकल्यो, स्पश्टीकरणाय आयकलीं. एक पत्रकार म्हणून तूं सॅटिस्फायड जालो काय कितें? बरोबर. काल डिमांड्स असले ते गोविंद गावडेचे असले. तितून स्पोर्ट्स येता, आर्ट एंड कल्चर येता, RDA येता आनी सगळ्यांच्यो नजरो इतले दिसांचे चालू आहा कला अकादमीचेर कितें रिप्लाय आसतलो तो. तसो तेणी व्हडलो रिप्लाय दिलो, डिटेलान रिप्लाय दिलो. आनी आयचे जे सेशन आहा आयचे दिसाचे तेजो पयलो क्वेश्चन हो कला अकादमीचे आसलो. म्हणजे कालचे कंटिन्युएशन आयज आमकां सकाळी क्वेश्चना वरकू पळोवपाक मेळ्ळें. आयज पण तो प्रश्न आसलो PWD मिनिस्टर म्हणून हेका CMाक आसलो. सो आयचो रिप्लाय सगळो CMान दिला ह्या हेजो आयच्या क्वेश्चना वराचो. पण कालचो रिप्लाय मिनिस्टर म्हणून आर्ट एंड कल्चराचो गोविंदान दिला. तितून मेनली जेन्ना कला अकादमीचेर डिस्कशन जालें, कला अकादमीचेर खुबश्यो गजाली सांगल्यो आनी तितूंतल्यान अशें दिसून आयलें तेणी कला अकादमी जेन्नाच्यान सुरू जाल्या तेन्नाच्यान बारीक सारीक कामां ही करचीच पडल्या. तितून कला अकादमी सँड ड्युन्स तेजेर बांदल्या. कला अकादमीचें जें कन्स्ट्रक्शन आहा तें एक्चुली हायटायडाच्या 2.5 मिटर सकयल आहा. भितर येवन 2.5 मिटर सकयल आहा हायटायडाच्या. ह्यो सगल्यो गजाली त्या प्रॉब्लेम्स कितें जाता, कोणी खंयच्या टायमार हितून कन्स्ट्रक्शन केली. तितून खूब फावटी तेणी एक ब्लेमू केले एक चार्ल्स कुरियाक तेन्ना जे हयात आसले तेन्ना ताका जे प्रॉब्लेम्स येताले ताका उपाय ताका सोल्युशन्स दिवपाक शक्य जालें ना म्हणून ते आतां आमचे PWDन दिलां अशें तेणी सांगलें. की जे उदक येतालें ते तेन्ना येतालें पावसान. जून, जुलय, ऑगस्ट हे 3 म्हयने कसलेंच बुकींग दिवपाक मेळनासलें. आनी बुकींग दिवपाक मेळ्ळें जाल्यार ताका बी हायटायड केन्ना आसतलें हे टायम टेबल काडून बुकींग दिवचें पडटालें. ह्यो सगल्यो गजाली सांगलें. आनी आतां आमी पावसान बुकींग घेता. कितली 90 कितली बुकींग ऑलरेडी प्रोग्राम जाल्या आनी 9 ऑगस्ट पर्यंत घेतल्या हेंच्यांनी. ह्यो सगल्यो गजाली तेणी सांगल्या. आनी हें करता आसतना तेणी एक केलें, हें BJP सरकार 2024तले BJP सरकार आनी तो ब्लेम करतालो 2004, 2003, 2004 जे कला अकादमीचें काम केलें थंय कितें कितें प्रॉब्लेम केले तेवूय बी BJP सरकार. तेन्ना पर्रीकरान जेन्ना इफी गोंयांत हाडलेली तेन्ना जे करेक्शन्स जाल्ली हितून काम जाल्लें कला अकादमीचें ते तेणी सांगलें की थंय कितें कितें मिस्टेक जाल्ल्यो. थंय ब्लॅक बॉक्स कशें राजांगणाचो रूप आसलो ताका फ्लॅट हॉल रूम करून उडयलो. ह्यो सगल्यो तेन्नाचे प्रॉब्लेम. ताका एक वेळ खबर नासता की तेन्ना BJPचें सरकार आसलें आनी तेन्ना पर्रीकराच्या लिडरशिपी सगळी कामां जाल्ली म्हणून ते तेंच्यांनी मेन्शन केलें. तेजे उपरांत तेणी ज्यो वळेरी तयार केल्या हेंच्यांनी कला अकादमीचें काम करपा खातीर ती सगळी कंप्लीट जातली म्हणून तेणी एश्युरन्स दिलें. आनी त्या आयच्या जेन्ना प्रश्नाचेर म्हणजे PWDक जो प्रश्न आसलो कार्लोस अरियाचो आनी विजय सरदेसायचो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जी उत्तरां दिलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कंक्लुजना वटेन व्हरपाचो प्रयत्न केलो. की ह्यो सगल्यो तेणी सगळे बाकीचे हिस्ट्री सांगली. सावंडाचेर तेणी सांगलें की एक तो टॅक्निशियन आहा, सावंड टॅक्निशियन, ताका तें काम सारकें जमना म्हणून तो ग्रुपांक जाल्यार जे हे आसता ग्रुप्स आसता नाटकां बी करपी, तियात्र करपी तांकां फोर्स करतालो तुमी भायलो हाडा. आनी तितूंतल्यान अशें जालें हेंचें सारकें ना म्हणून सावंड सिस्टम भायलो हाडचो पडटा. अशें एक पिक्चर क्रिएट जातालें. तेंच्यांनी खंय जून म्हयन्याच्यान भायले सावंड सिस्टम बॅनूच केल्या. ह्यो बी गजाली सांगल्यो मुख्यमंत्र्यान. आनी टॅक्निशियनाक कळपा जाय सावंड कितें करपाचो. बॅन केलें म्हण जायना. तो टॅक्निशियनूय तयार जावपा नाका. तेजो स्वताचो प्रॉब्लेम आसतलो एक्चुअली. सो ताका आतां पर्यंत म्हणजे एक्चुअली तेजेर इतलो प्रॉब्लेम जर एक टॅक्निशियन केला आनी येदो मोठो बळ आसा सावंडाचो एक टॅक्निशियन आहा तेजेर खरी सिरियसली ते पळोवपाक जाय. CMान हें कंक्लूड करता आसतना सांगलें की हे जे बारीक बारीक ते प्रॉब्लेम दिसता, जो खुर्च्याचो प्रॉब्लेम, खंयच्या कलराचो प्रॉब्लेम, सावंडाचो प्रॉब्लेम, ह्यो सगल्यो गजालींचो जर प्रॉब्लेम दिसता जाल्यार ते जे कलाकारांचे जी सजेशन्स आहा ती इम्प्लिमेंट करपाक ती मान्य करून आज बरो समोपचाराचो सूर घेतिल्लो. आनी तेणी म्हटली कला एक हेंची आर्टिस्टांची कमिटी जेन्युइन आर्टिस्ट कोण तेंची कमिटीच करता आनी ते सगळे सजेशन्स घेवन
ती सगळी कामां कंप्लीट करता म्हणजे तेजे बरोबर एक कमिटी एक गव्हर्मेंटान काडलेली आहा. रेगे पयलीं चेअरमॅन आसलो आर्किटेक्चर कॉलेजीचे प्रिंसिपल आसले ते आतां बदामी जे WRDचे चीफ इंजिनियर आहा तेंची कमिटी हे सगल्यो गजाली तेन्ना खंय चुकलेल्यो इवन नॉमिनेशन बेजीसचेर दितना ह्यो सगल्यो गजाली टॅक्निकल गजाली ह्यो सगल्यो गजाली इन्व्हेस्टिगेट करपाक तेंच्यांनी कमिटी काडलेली तिजो रिपोर्ट तेणी फुडल्या सेशनान दवरता म्हणलें तेंच्यांनी 3 इन्स्पेक्शनां केली आनी डिटेल सगल्यो फायली घेवन तेचे इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी चालू आहा म्हणून. जयल बाब दिसना आज फर्स्ट टायम CMन मातसो बॉल तुगे कला अकादमीचेर तुगेलो मातसो बॅकफुटार वचून खेळ्ळो नाल्यार सरकार सदांच तुगेलें सळ सारकें बेस्ट आहा कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटाले आनी कलाकार तुगेले वताले आनी प्रॉब्लेम दाखयताले. सो आज फर्स्ट टायम CMन खंय तरी मातशी मारती घेतलें पूण तुगेली कोणाक लज जावची ना अशी जतनाय घेवपाचो प्रयत्न केलो. कलाकारांची आपूण कमिटी करता अशी उतर दिलें. तुमचेय कलाकार आमचेय कलाकार अशी एक तांणी सांगलें सगळ्यांच घेवया आनी एक कमिटी तयार करया म्हणून. बट खंय तरी आज फर्स्ट टायम कला अकादमीच्या विशयाचेर सरकारान खंय तरी 1-2 पावलां फाटीं सरून एक सगळ्याक आस्पावन घेवन फुडें वचपाचे दृश्टीन पयलीं पावल मारला काय कितें? एब्सोल्युटली प्रमोद, काल जाल्ल्या विशयाचेर लायक yesterday द स्पीच ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे इतले बरें उलयले की इट्स लायक इट्स अ मिक्स ऑफ शेक्सपियर, थिएटर, पोएट्री, ड्रामा, एवरीथिंग वॉज विजिबल देर. सो फोर्सफुल इन हीज डिस्कोर्स दॅट पूण मागीर फाटल्यान तूं पयलें म्हणटच कितें सुटय जालें काय अशें कितें मतीन दुबाव येवंक लागलें हें सगळें आयकून कंक्लुजन कितें काय म्हणून कन्क्लुजन कितें काय म्हणून. सो तो आतां सोलोमन आयलंडाचेर गेलो मागीर एक पोएट्री म्हणून दाखयली आनी बरे भशेन तेणें आपले विचार मांडले. बट ऑल ऑफ दॅट इज फायन ही इज गॉन बॅक टू 2017 वेर कला अकॅडमी वॉज इन कंप्लीट रुइन्स म्हणटालो तो आनी कशें लेवल सांगलें तें सगळें दॅट इज ऑल पास्ट. द current situation is there are a whole lot of issues which needed to be addressed. At the end of his speech, जे opposition ओ कोण कलाकार ते आयकूंक सोदताले ते तांकां आयकूंक कांयच मेळूंक ना. It is only when CM's intervention happened today that little respite happened. The point here is एक सावंडाचो विशय आशिल्लो, एक आशिल्लो लायटीचो विशय, करेक्ट, एक आशिल्लो एसीचो द डक्ट ऑन स्टेज. These are I mean small issues, basic issues. तितून भितर प्रमोद अशें दिसता कितें आतां पयलीं some of them are not even engineering issues, they are common sense issues. Yeah, now Roger Drago, the soundman of India who came, like he said that sound system which was presented is backdated of 2015. Yes. Why have they not upgraded to the current system when we are talking about professional and state of the art sound system? Point number 1. Point number 2 is पयलीं म्हणिल्लें की सगळो आमचो बरो सावंड सिस्टम आसा आमकां तो ट्युनिंग करचो पडटा गोविंद गावडेन म्हणिल्लें तेन्ना. नाव द थिंग इज इफ नाव यू आर सेयिंग दॅट द सेम पर्सन वॉज नॉट इक्विप्ड टू हँडल दॅट सावंड सिस्टम देन वेर इज दिस लॉजिक ऑफ ब्लेमिंग समबडी? आय मीन imagine an artist, whether it is a theatrist or a natak theatre person, how will he spend another 10 to 12,000 rupees to bring his own sound? Yeah, per show. Per show. Yeah. I mean, and what he is getting it just because he wants to prove Govind Gowde wrong? I mean, where is the logic? कसली तुगेली उमेद आहा? कसलीच उमेद ना. बरोबर. Secondly, in the dressing room, you have put 21 bulbs in that system across a mirror, which I have spoken to a lot of theatre artists, and they are telling me we don't understand this kind of a design where you have 21. You are sweating the hell out of your body, and there is no logic into this kind of this thing. Absolutely. Okay, yeah, बारीक विषय आसा ते. एक duct आसा वयर on stage, AC duct, which is blowing air. You know, Pramod, better than anybody, in a studio or in a stage, those even the AC sound is recorded on the mic. So, I mean, these are small technical things which Govind Gowde should have addressed and moved forward. Today, CM made a very good statement saying that, okay, let's move forward, let's see where are the issues, and probably this is the first sensible statement. Yeah, this is the first sensible statement certainly on Kala Academy. आणि एक गजाल म्हाका दिसता सगळे जाण मान्य करपा येना. रॉजर ड्रेगो सारको येदो व्हडलो मनीस येवन तुमकां 4 गजाली सांगता त्यो आयकुया, कारण आमची कोणाचीच ती पात्रता ना की रॉजर ड्रेगो सांगते चूक म्हणपाची. म्हाका आज मदीं मातशी भंय दिसतालो हू इज रॉजर ड्रेगो बी कोणी म्हणत म्हणून. ती परिस्थिती आयली ना, हें नशीब आमचें कळ्ळें तुका. नाल्यार तुगेलें पांडुरंग बाब आमचें कशें आहा सद्या, आमी कविता आयकली काल,
काल बरे बरे कोट्स आयकले आमी. जोयल बाब म्हणटा की इट वॉज अ फॅन्टॅस्टीक स्पीच बट विदाउट सबस्टन्स म्हणून. कालच्या भाशणाचेर आयज मुख्यमंत्र्यान जें उत्तर दिलां न्ही तें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमी इतके दीस जेचेर उलयताले आमी ते कला अकादमीचेर आनी म्हणटली की कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय. हय सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आयज जबाबदारी घेतलेली आसा आनी मुख्यमंत्र्यान क्लियर केला की हे कला अकादमीचो सगळो जो हे आसा काम जें आसा ते PWDन घेतला हातीन ताजेर कितले कोटी खर्च येयल्या तें बी तेणी सांगलां. आनी हो जे पयलीं जावपाक जाय आशिल्ल्यो कांय गजाली म्हणजे कलाकारांक विश्वासांत घेवप किंवा चार्ल्स कोराया फावंडेशनाक विश्वासांत घेवप ह्यो गजाली पयलीं जावपाक जाय आशिल्ल्यो. एखादी कमिटी स्थापन करप बीन ते मुख्यमंत्र्यान आयज सगळें मान्य केलां की जर कितें चल्लां आसत चुकीचें जाल्यार तें दुरुस्त करपा खातीर आतां कमिटी जातली कलाकारांची. देर आहे दुरुस्त आहे म्हणटा. हय देर आहे दुरुस्त आहे पूण तें जावपाक जाय आशिल्लें न्ही. देर जावपाक नाका आशिल्ली. फायनली कला अकादमी ही कलाकारांक वापरपाक जाय. स्पेशली ते नाटक तियात्र आनी बाकीचे संगीत कार्यक्रम जे आसा तांकां ताजो चड हे आसा. कवी संमेलनाक चड हे ना. सो विजय नाथ जशें सांगलें की कविता आयकपाचें ना आपणाक म्हणून. सो त्याच्या परस ह्यो ज्यो बाकीच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी ज्यो आसात नाट्य चळवळ नाटकां आसात. कला अकादमी हे कन्व्हेन्शन सेंटर न्ही. हय ते परफॉर्मिंग आर्ट्साचे सेंटर. हे म्हाका दिसता प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. एक्झॅक्टली. आनी मुख्यमंत्र्यान कांय गजाली आयज ज्यो सांगल्यो की भितरलो सावंड सर्वीस पळोवपी मनीस जो आसा तोच येयल्ल्या गेल्ल्याक सांगता की तुमी भायल्यान हाडा म्हणून. हो एक नवो मुद्दो सांगलो तांणी. आनी हे जे कामाचेर जे काम चल्लां किंवा जे जातलें आतां काम ताचेर फुडलीं 5 वर्सां देखरेख दवरपा खातीरूय एक काम तांच्यांनी एजन्सीक अपॉयंट केला हे तेणी सांगलें. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान जर पयलीं क्लियर केलें जेन्ना इतके मॅच जाताले बॉल जातालो इतल्या कलाकारांनी निदर्शनां केली धरणे धरले हे सगळें जेन्ना जालें तेन्नाच कोणच ही कामाची जबाबदारी घेवपाक फुडें येवंक नाशिल्लो. आतां उशीर काय जायना पूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी असेंब्ली सेशनाच्या मुहूर्ताक कित्याक रावपा जाय आशिल्लें. सारकें ते असेंब्लीन लज करपा खातीर रावपाची गरज नाशिल्ली. ताच्या पयलींच जर ह्यो गजाली सुटावो केल्ल्यो जाल्यार म्हाका दिसता की सगळे आयज म्हणजे इतके सगळे फ्लोराचेर आयकचें पडटा नाशिल्लें सरकार. करेक्ट. लोकिकान एक बरी गजाल सांगली की 2003 जेन्ना कला अकादमी रिपेर्साक घेतली तेन्नाय BJPचें सरकार आशिल्लें. हे घडये कांय जाण उलोवपी विसरले काय म्हणून. तशेंच लौकीक बाब जो बेसबॉल कोर्ट बांदलो तो घडये आदल्या क्रीडा मंत्र्यान बांदलो आसत पण सरकार तुगेलें तेच आशिल्लें हेंय खूब जाण विसरिल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा सद्या. अशी एक परिस्थिती विचित्र परिस्थिती हावसां आसा. ह्या हावसां भितर म्हाका एक खूब विचित्र परिस्थिती दिश्टी पडटा. आमी आतां कसिनोंचेर या आनी कसिनोचो विशय जावं परिस्थिती एक्सप्लेन करता तो तुमकां सारकी कळटलें हांव कित्याक करता ती. ह्या हावसां भितर एक विचित्र परिस्थिती आसा. आतांचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर फाटल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ब्लेम करता पूण तो विसरता की फाटल्याय सरकार जें आशिल्लें तें त्याच पक्षाचें आशिल्लें म्हूण. मदीं मदीं तुगेले सत्ताधारी पक्षाचे आमदार उठून म्हणटात की तुमच्या काँग्रेस पक्षान तें केल्लें तुमच्या काँग्रेस सरकारान तें 2007 ते 2012च्या मदीं केल्लें पूण अकस्मात तांकां याद जाता की त्या सरकारांतले चडशे मंत्री जे आसात आज सत्ताधारी पक्षा वटेच्यानच बसल्यात म्हणून. मागीर तांकां लक्षांत येता की तो मुख्यमंत्री तांचे वटेच्यान आसा म्हणून 2007 ते 2012चो. अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर विधानसभा चलता. तसलोच एक विशय म्हळ्यार कसिनो. पयलीं भारतीय जनता पक्षान आंदोलनां केलीं कसिनोंचेर आनी आज विरोधी पक्ष तांकां विचारता की तुमी 350 कोटी सुमार जी रिकवरी आसा ती केन्ना करतात काय म्हणून कसिनो कडच्यान. आनी तातूंत भितर एक विशय आयलो की गोंया भितर ज्यो एडवर्टायजी चलतात कसिनोंच्यो होर्डिंग्स चलतात तांचो. सो लौकीक बाब जाली कितें. एक्चुली प्रश्न कॅसिनोचेर आसलो तो इलिगल कसिनो. विजयानू म्हटल्यार विजयाचोच प्रश्न आसलो तो तितून इलिगल कॅसिनो गांवांनी पयली स्लॉटर मशीन तेंची ती हेजी मशीन आसता इलेक्ट्रॉनीक गेमींग करपाची मशीन आसता ती गांवांनी पावल्या म्हणजे बारीक प्रमाणान हें जाता. मागीर एअरपोर्टाचे एरियेनी एअरपोर्ट टू सिटी एरियेनी वाटेर होर्डिंग्स आसता कसले नांवाचे ऑनलायन गेमींग आनी कसले कॅसिनो. श्रीलंकन कॅसिनोचे तेणी नांव घेतलें की तेंचे एडवर्टायझींग चालू आसता आनी ज्यो स्टेट गव्हर्मेंटाक ताजो कितें फायदो आहा हें जें जालें इलिगल CMA कडल्यान तशी खुबशीं उतरां मेळ्ळी ताका. हे गजाली करता आसतना जे लँड कॅसिनो आहा तेंची रिकवरीचो मुद्दो येयलो. तो सुमार 349 crore रिकवरी उरल्या आनी ती रिकवरी उरल्या आसतना थोड्यो गजाली अश्यो जाल्या की रिकवरी फाटली आहा पण ताका फुडल्या काळा खातीर रिन्युवल्स दिला. करेक्ट. त्यो गजाली नोंद केल्यो. तितून हितून सांगलें की ते
लिगली तशें पॉसिबल आहा अश्यो गजाली येयल्यो, पण मुख्यमंत्र्यान मागीर हें केलें की हे सगळे एके वर्सा भितर फूल रिकवरी आपूण करतलो कॅसिनोच्या ह्या पेंडींग ड्यूज आहा ते 349 crores, आनी जायना जाल्यार तेंची कितें सीज करपाक जाय, तेंचे प्रॉपर्टीज ताब्यान घेवपाक जाय, म्हणजे जी ऑपरेशन जंय जाता कॅसिनोचे ते ताब्यान घेवपाक जाय त्यो करतलो. होर्डिंग्स आहा ते तेणी म्हटलें इलिगल ते आपूण चॅक करपा लायता, तितून जर ते सारकें ना आनी जर ते ऑनलायन गेमी आनी कसल्यो एडवर्टायजी हांगासर चडल्या ते काडपाक लायता, काडीन जाल्यार मोडटा म्हणून सांगलें तेणी. इतलें स्पश्ट सांगलें. पण एक कॅसिनोचो हें जो ऑफ शोर जे कॅसिनो आहा तेजो मुद्दो येयल्लो की तेंचे अशें पेंडींग आसले, मागीर ते कोर्टान गेले कोवीड टायमाचे हे घेवन रिजन घेवन थंय कोर्टान सांगलें फारीक करचे तेंच्यांनी रिकवरी जाल्ल्यो आहा म्हटलें. फक्त उरल्या त्यो लँड कॅसिनो 8 कितले आहा तेंचे हे सगळो एमावंट, तितूंतले 4 जाण बंद पडल्या, 4 जाण तांकां रिन्युअल बी दिवन ते चालू जाल्या. पण सीएमान टायम फ्रेम दिला की 1 वर्सा भितर ही रिकवरी जी आहा, आनी बारीक एमावंट न्हू प्रमोद, 350 कोटी म्हणजे तो खूब एमावंट जाता. तितलो एक कॅसिनोन तो 80 कोटी दिवपाचो आनी ताका ती फाटली फारीक करिनासतना ताका रिन्युअल जाला फुडलें, हो मुद्दो येयलो. सो कॅसिनो बाबतींत आमी पयलीं अशें ह्या हितूनी स्टेटमेंट आयकल्या. पयलीं 2012च्या पयलीं परिकार म्हणटाले अंदर घुसेंगे एक कॅसिनो वाडलो जाल्यार, तेजे उपरांतचे जे पणजे लिडरशीप पणजे लीड करपा आयले, पणजेची धुरा सांबाळ्ळी तेंच्यानी 100 दिसां भितर कॅसिनो काडटा, असले बी स्टेटमेंट पयलीं पासून येताले. पण कॅसिनो बाबतींत अशें कांय जायना आनी हे रिकवरी कडेन सीएम सांगता पोवचें पडटलें एके वर्सान ती रिकवरी सगळी जाता काय. कसिनो खंयच वचनात आनीक जे गर्जन करतात ते मात बीजेपी भितर पावतात, अशी एक परिस्थिती सध्या गोंया भितर आसा. जयल बाब, एक गजाल म्हाका तर सामकी दिसता, विमानतळाचेर देंवलो एअरपोर्टार, भायर सरलो की आमी सारके ओड्डून सांगतात कसिनो वच, जुगार खेळ, हांगा यो पयशे उडय, थंय वच पयशे उडय. आमगेलो तो एक मॉडेल तयार जाला. कोणी गोंया भितर देंवलो की डायरेक्ट ताजे तोंड मुखार वचून सांगप की बाबा चल जुगारी जा, जुगार खेळ, हांगा वच थंय वच, आमचे होर्डिंगय ते, चल तुका जर डायरेक्ट वचपा नाका ऑनलायन खेळ. आनी अशें करून ही प्रचंड होर्डिंग्स आयली. आज आमी ते पयशेय दिना म्हणून कंप्लेनी करतात, ते कसले तरेचे ट्युरिस्ट हाडटात हेय कंप्लेनी करतात. आनी लास्टाक परिस्थिती अशी की काल जे कसिनो विरोध करताले ते आज सत्तेर आसात, काल जे कसिनोचे फावराज आशिल्ले तेय आज सत्तेर आसात. आनीक तुगेले मुख्यमंत्री म्हणटा की आनी 1 वर्स लागतलें म्हणून आपल्या रिकवरी करपाक. हें आयकतकीर तुका कितें दिसता? प्रमोद, 349.80 crores हय is the amount which has been pending from 2018. हय आता इतलो अमाउंट पेंडिंग आसा आनी 6 years म्हणून ते आता 80 crores, कोणाचे 80 crores, कोणाचे 22 crores, कोणाचे 30, 40 असं इतले अमाउंट सामको. आनी तितून भितर आमकां खबर ना अजून की डिफॉल्ट तेजेर भितर इंट्रस्ट कितें लायला गव्हर्मेंटान, काय हो प्रिंसिपल अमाउंटूच आसा काय तसोच आसा तें कोणाकूच खबर ना. आता पेनल्टी कितें आसा काय म्हणटा पेनल्टी खंय आसना. आनी सी द अदर सायड, आमी सोशल वेलफेअर स्किम्साचे पयशे आतां तांकां आमचे कडेन पयशे ना दिवपाक. आमचे कडेन स्पोर्ट्स एवॉर्ड्सांचे अजून पोस्टपोन करून करून वर्स जायत आयलें, त्या स्पोर्ट्साचे ना. फार्मर कॉम्पेन्सेशन आतां वर्सांचे वर्सां उरता. आनी आमकडे आमचे बंद म्हणटा पावसान तांकां देखून हें करपाक आमकडे फंड्स ना. आनी हिंगा आमी 349.80 crores फॉर 6 years तांकां एक हॉलिडे कशी दिता. आय डोंट अंडरस्टँड दिस लॉजीक. कोणाक हें दिसलें आतां फाल्यां प्रमोद तुजी घराची तूं लायट तर बील फारीक करिना, तुका 6 years तुका कोण ओगी रावतलो? एनीबडी 2 म्हयन्यांनी येता नोटीस. तुजे उदकाचें बिल तर तूं फारीक करूंक ना जाल्यार तुका 6 म्हयने कोण ओगी रावतलो? लायटीचे 2 म्हयन्यांनी येता, सारखे 2 म्हयन्यान धाडटा ते. So why this rule is not applied? डिस्कनेक्ट करतो म्हणून. So that means there is some kind of an understanding between these players in तुम्ही म्हाका this बऱ्या situation. मुद्द्याचेर जयल बाब व्हेलो, त्याच मुद्द्याचेर पांडुरंग बाब मारे वता. पांडुरंग बाब, हांवें जर 2 म्हयने लायटीचें बिल जर पे केलें ना जाल्यार म्हगेलो मिटर बंद जाता. कॅसिनोचो मिटर कसो चलता इतले सगळे पयशे दिनासतना? काय ताणें आनी खंय खंय मिटर लायल्यात, काय किलोमिटर बी लायल्यात. 100% खरें की म्हणजे कितें तरी अशें चल्लां की कोणूच त्या कॅसिनोच्या वाटेक वचना. म्हळ्यार जे मुळात सत्तेर येयले बीजेपी, ती कॅसिनो काडटले आपूण मांडवींतल्यान म्हणून सत्तेर आयिल्ले सांगून 100 दिसां भितर आपूण कितें तरी करतले म्हणून. तांकां केन्नाच 100 वर्सां जमपाचें ना हे बीजेपीक. अशी परिस्थिती आसा राज्यांतली. दुसरें म्हळ्यार हांवें हे डिबेटीन सांगलेलें की गांवांनी म्हणजे शहरांनी मडगांवा सारक्या शहरान, म्हापसा, बार्देसान, पेडण्यान
इलिगल स्लॉट मशिनां घालून रोलिंग मशिनां घालून कॅसिनो सुरू आसात. व्हिडिओ गेमीच्या पार्लाच्या नांवाचेर भुरग्यांक ते भितर व्हरून थंयसर रोलिंग मशिनां चालू आसात, कॅसिनो चालू आसात, मिनी कॅसिनो म्हणटात ताका. हय. आणि क्रायम ब्रांचीन कांय वेळार रेडूय मारून बंद केल्ले आसा. पूण हे गोंयभर प्रमोद, पणजे, तिसवाडी, बार्देस, साश्टी आनी पेडणे हे 4 तालुक्यांनी तर सामको धुमाकूळ घातलेलो आसा. आनी हाका कोणाचो पाठिंबो आसा? हे पुलिसाचो पाठिंबो असल्याशिवाय हे चलता काय कितें? हे सिस्टमीचो पाठिंबो असल्याशिवाय चलता काय कितें? तुम्ही उमेदी खातीर मांडवीन कॅसिनो हाडले, जमनीर कॅसिनो हाडले, लिगल कॅसिनो हाडले, हे फक्त सगळे बरोबर उमेदी आसा. खातीर हाडना ते. हे इलिगल आणि खूप कॅसिनो जे गरजेचं गोंयान आहे. आसा न्ही ते लिगला पेक्षा कितक्याच पटीन चड आसात प्रमोद. Correct. हे बिल्डिंगेनी सकयल म्हणजे व्हिडिओ पार्लरच्या नांवा सकयल, व्हिडिओ गेमीच्या नांवा सकयल हे कॅसिनो सुरू आसात. दुसरी गजाल जे आज डिलायला लोबन उलयतना सांगलें की एक्झॅक्टली आपले दिलायला लोबन आज त्या मुद्द्याक हात घातलो. भुरगे वचून थंय तुगेले बसतात म्हणून. शाळेचे भुरगे थंय वतात म्हणून. हय. आलेक्स रेजिनल्डान एक विशय काढलो की तुम्ही कॅसिनोची ऑक्शन करपाक जाय. मायनींग जर ऑक्शन जाता जाल्यार Correct. कॅसिनोची ऑक्शन कित्याक जायना? कॅसिनो ऑक्शनांतल्यान किमान सरकाराक वर्स म्हणजे एका ऑक्शनांतल्यान 20-30 हजार कोटी खंय वचना इतलो रेव्हेन्यू येवं शकता. जर वर्साक 1,000 कोटी तुमकां जर येता एंट्री फीचेर जाल्यार ते ऑक्शनांतल्यान 20-30 हजार खंयच वचना. Correct. इतले कोटी येवं शकतात. पूण कोणाकच काय पडलेलें ना प्रमोद. दुसरी गजाल कॅसिनो आतां काय शिफ्ट जावपाचो किंवा बंद जावपाचो प्रश्नच येना. तो आनी आमी विचारपाचो ना. म्हणजे सर्वसामान्य गोंयकारांनी हो विचार सामकोच तो विशय काढून मांडवी हय सर्वसामान्य गोंयकारांनी कॅसिनोच उरतले गोंयान. आमी आसतले काय नासतले खबर ना. कॅसिनो आसतले हे धरून चलपाक जाय. आनी दुसरी गजाल जी उरल्या ती म्हाका दिसता की जायराती ह्यो जायराती म्हटल्या तेणी त्यो ज्यो श्रीलंकेन किंवा नेपाळान जे कॅसिनो आसात न्ही तेच कॅसिनो इंडियन हे करतात. ऑपरेटर जे आसात ते ऑपरेटर सेम आसात. सो हांगासरली सगळो इन्फ्लुयन्स वापरून ते त्या जायराती करतात. तूं श्रीलंकेन आनी नेपाळान जर वशीत जाल्यार तुका इंडियेंतल्या कॅसिनोच्यो जायराती मेळटल्यो गोंयच्यो. सो हे सगळे रिलेटेड आसा. लास्ट म्हाजो एक मुद्दो उरला जो थकबाकी जी उरल्या 2018च्या ह्या कॅसिनो कडल्यान 350 कोटी येवपाची. म्हाका सांग प्रमोद 350 कोटी हे जाले. विजयन म्हटले कालचे ते 250 कोटी मोपाचे जाले. 500 कोटी म्हटल्यार 2 वर्साचे गृह आधार आणि दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे पेमेंट जाले. हांगा शेतकऱ्यांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. कोणाची घरा पडले तांकां दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. पूण हे सगळे करपाक जर पयशे जर आसात न्हू आनी हांकां जर तुमी सोडूं शकतात. मागीर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ते लिटिगेशनान आसात म्हणजे केसी सगळ्यो कॅसिनांच्यो आनी त्यो कॅसिनो बंद आहा म्हणून. पूण युरीन दावो केला की ते कॅसिनो सुरू आसात म्हणून भितरले काय कॅसिनो सुरू आसात. सो खरें खोटें देवाक खबर आनी सरकाराक खबर. पूण ही शांतता सरकार जी सरकार दाखयता, संयम दाखयता ती सुद्दां म्हाका दिसता विधानसभा पळयतना अशी आंगार येता. करेक्ट. इतकी वायट परिस्थिती दिसपाक लागल्या. लौकिक बाब पांडुरंग बाब म्हणटा की आमचे राजकारण्यांचे एक धोरण आसा हम रहे ना रहे कसिनो रहने चाहिए म्हणून. सो त्या खातीर ते कितें करतात की तांकां ऑक्शन करपाक तर सोडून दी लायसनां. मायनिंगाचे तुगेले लीज ऑक्शन करतात पण कसिनोची लायसनां एक सोड दी ऑक्शन. आज ती थकबाकी केन्ना मेळटली काय म्हणून तुगेली ती विधानसभे भितर बोळा मारचो पडटा. ही परिस्थिती. अशी ह्या परिस्थिती भितर म्हाका याद आहा कांय वर्सां पयलीं विधानसभेक मागणी जाल्ली की मोटको लिगल करचो म्हणून. तेन्ना आमी ताची चर्चा केल्ली. आज मातशी वेगळी तरेची मागणी जाल्या. प्रेमेंद्र शेट जे आसात मयेचे आमदार तांणी सांगलें की गोंया भितर सोऱ्याचें कन्जम्पशन बंद करचें. प्रोडक्शन हब म्हूण कोता येता म्हूण कन्जम्पशन बंद. म्हणजे जशें आमी कसिनोचो फॉर्म्युला तो कसिनो गोंयाक भरमसाट आसात पण खंय गोंयकारांनी वचपा जायना कसिनो भितर. भायल्यान येवन लोकांनी जाय तितली जुगारी जाल्यार कोता येता आमकां. गोंयकारांनी वचपा येना. तशीच सिमिलर फॉर्म्युला प्रेमेंद्र शेट हांणी काडला की तुगेलो गोंया भितर जात तितली सोऱ्याची फॅक्टरी घाल्या जातात पूण गोंयकाराक सोरो पिवपा दिवप ना म्हणून तो भायर धाडया. हें कितें नक्की हें गणीत म्हाका कळना. म्हाका आयचे डिमांड्स आहा पळय मुख्यमंत्री तितून एक्सायज हो एक डिमांड आहे पोर्टफोलियो तेजेर चर्चा करता आसतना प्रेमेंद्र शेट जे मयचे आमदार आहा ते उलोवन गेले. तेंच्यान सांगलें सुरवात करतना अशी केली की गोंय विकसीत गोवाच्या वाटेक म्हणजे विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोवा जावपाक जाय. तितून एक्सिडेंटाचें तेणी मेन्शन केलें. गोंयान एक्सिडेंट जाता, रोड एक्सिडेंट जाता, इंडस्ट्रियल एरियेनी एक्सिडेंट जाता आनी ताका सोऱ्याचें हे लिंक केलें. आनी तितून तेणी ते म्हणलें भायले 4 राज्यांनी अशें सोऱ्याक कन्जम्पशनाक बॅन आहा त्या धर्तेचेर गोंयानू बॅन आसपाक जाय. तो तेणी स्टेटमेंट करतात. हावजान सगळे एक आवाज जावन सगळे आसले रिएक्शन दिलें. म्हणजे अशें हें न्हू एग्रेसीव अशें न्हू. सो सगळ्यांनी मागीर तो आसलो आनी म्हणपाक लागलो प्रोडक्शन कितलें करूं येता प्रोडक्शन करूया आनी भायल्या राज्यांक घेवं. म्हणजे भायल्या राज्याच्या लोकांनी पियोन ते कोणी जुगारी जाल्यार कोता येता तसो आमी धाडून सोरो कोण तरी तुगेलो थंय
जालें बेवडो जाल्यार कोता येता आमकां बरें जाता तितलें फॉर्म्युला प्रोडक्शन करून इंटरेस्टिंग भायर दिया म्हणपाक पण गोंयान बॅन करुया असो तिणी मुद्दो म्हणलें म्हणजे ताका एक्चुअली एक स्टेटमेंट तिणी बरो केलो बॅन करपाची गजाल तो करता पळय न्हू बाकीचे गुजरात वा केरला तू करता सपोर्ट करता बॅन बी करची अशें म्हणटा की तेणी तो मागता आसतना दुसरो स्टेटमेंट केलो तो रॉंग केलो तर जर सोरो पिवप रॉंग वायट आहा जाल्यार ते भायल्या राज्याच्या लोकांनी पिवंक जायना ना आमी प्रोडक्शन करून तांकां दिवना तुमी पिया आमी पिवचे ना जॉयल बाब हे इंटरेस्टिंग ते म्हणटात की सोऱ्याच्यो पायपलायनी आमच्या राज्यांतल्यान तयार जावनी पण त्यो राज्याच्या भायर वचूं दी हांगा टॅप आसपा जायना ताजो हो जो एक फॉर्म्युला आसा हो फॉर्म्युला तुमकां कसो दिसता दॅट इज नॉट प्रॅक्टिकल प्रमोद म्हणून ते असलेच सगळें हय सगळे असले आणि आय डोंट थिंक ही ऑल्सो रियली मेंट इट द वे ही आय मीन आय थिंक ही वॉज जस्ट पुटिंग इट इन अ लायटर वेन to have a complete ban on consuming alcohol in Goa is something which nobody could, including the chief minister, could never, I think, come to reality. फायनान्स मिनिस्टर म्हणटाने आंग काडलें आसतलें फायनान्साचेर आनी टुरिजमाचेर इतलो इम्पॅक्ट पडटलो बट द reasoning also is not really justified. I mean, if we say that okay, we have to run a model like Gujarat or something like that, it again doesn't bode well because you are again saying that let's produce it here. तो प्रोडक्शन हिंगा करचें कित्याक म्हणटालो की यू नो इतलें डुप्लिकेशन जाता आतां लिकराचेर आनी ताणें एग्जांपलूय दिल्लो की गुरगांव समवेर यू नो ही सेइंग दॅट अ लॉट ऑफ डुप्लिसिटी इज हॅपनिंग ऑफ अल्कोहोल. So maybe in that context he said that let's do our production here. But contrary to that, Divya Rane made a stark contrast of what he had said, and she said we need to do GI tagging for cashew and feni and urak and all of that. So that was quite a nice debate. Nice contrast केलो. पांडुरंग बाब मुगेले म्हणणे इतलें तुवें जशें म्हळें की मांडवींतल्यान तुगेले कसिनो काडटले चिंतत नाका म्हूण प्रश्न विचार नाका म्हूण सांगलो तुवें म्हाका तो हांवें तुका विचारना तसो आमी सोऱ्याचें कन्जम्पशन गोंया भितर बंद जातलें काय कितें हो हांवें प्रश्नूच विचारना तुका ताका अर्थ ना म्हगे सारकी माफक अपेक्षा की जनरल स्टोर कशें सारकी वाड्यार आनी नाक्यार आनी तुगेले गांवांत जे आमगे वायन स्टोर दिश्टी पडटा पळय ते तरी मातशे कमी जावचें दिसून तुका सारकेंच प्रमोद तुजें आनी कारण फेनी उर्राक वायन ही आमच्या गोंयच्या हितून कल्चरान आसा म्हणजे आमच्या फॅमिलीनी सुद्दां अनेक गोंयान जे फॅमिलीज आसात न्ही अनेक फॅमिली गोंयान वायन क्रिएट प्रोड्यूस करतात फेनी प्रोड्यूस करतात सो हो आमच्या कल्चरल हितून आसा गोंयच्या सो तो आमी हें करूं शकना दुसरी गजाल रावली बंद करप आतां ज्यो आमी गजाली शक्य ना पळय कारण तुमी हायवेचेर जेन्ना बॅन घातले हायवेच्या कुशीकचे तेन्ना हजारभर दुकानां तुमी कायदो बदलले आनी वाटे आमी हायवे स्टेट हायवे केले हय आमी रस्त्याचें नांव बदललें एक्झॅक्टली एक्सायज कायद्यान बॅन आसतना तुमी फाटल्या म्हणजे 20-30 वर्सांनी 250 शाळा आनी देवळाच्या भोंवतणी तुमी दारूच्या दुकानाची परमिशनां दिल्ली आसा सो बॅन जावचें ना एक मान्य आसा म्हाका पूण तूं म्हणटा अशें की बाबा रे खंय वाटेर वचो नाकात दारूच्या दुकानां तुमी वाडटात जनरल स्टोर कमी आनी वायन स्टोर चड आनी विशय परिस्थिती जावची न्ही आनी एक विशय आसा की जीएमसीतले स्टॅटिस्टिक्स सांगता की फाटल्या 8 वर्सांत जवळ जवळ एक 3-3.5 हजार लोक सोऱ्याच्या दुयेंसानूच मेल्ले आसा मागीर सोऱ्यान जो इफेक्ट जाला बॉडीचेर ताच्या हातूंतल्यान मेल्ले आसा ही स्टॅटिस्टिकूय वायट आसा हे स्टॅटिस्टीक वायट म्हळ्यार कितें आमदारां कडेन मागीर समज कोणें आपलो सोरो पिवन मेलो त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो जाल्यार तुमच्या कडेन विडो पेन्शन आहा दिवपाक न्ही सो तो ऑप्शन काडटात मागीर सो हे सगळे भयानक स्थितीचे वाटेन आसा आनी दुसरे वाटेन हें आसा सो म्हणटकूच ते टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान दोनूय गजाली समांतर कश्यो पॅरलल वयतल्यो फक्त अतिरेक जावचो न्ही स्विगीचो एक मुद्दो येयल्लो थिंगा प्रमोद स्विगी झोमॅटो आतां इन फ्युचर दे वील स्टार्ट डिलिव्हरिंग alcohol. So that is also very interesting, and that I think Delilah Lobo again objected to, and even Reginald said, "Pai pod speaker sir to करना कौन?" So I mean quite a interesting thing. की आमी एप्रिशिएट करपाक जाय रेजिनाल्ड किंवा विजय युरी डिलायला म्हणजे हे जे लोक आतां उलोवपाक लागल्यात न्ही ते गोंयचे प्रेमेंद्र शेटान बरो मुद्दो हाडटा न्ही सोराबंदीचो सो हे आमचे आमदार आमकां बऱ्याचो मुद्दो तो की अशेच बरे बरे प्रश्न गोंयचे वायटाचो मुद्दो न्ही तो बऱ्याचो मुद्दो सामकें एब्सोल्युटली हांव इतल्याचेर थांबता आमी कला अकादमी वयल्यान सुरवात केल्ली आमची परिस्थिती अशी आहा की जेन्ना कला संस्कृती परफॉर्मिंग आर्ट्स हांकां गळटी लागता जशी कला अकादमीक लागल्या तेन्ना मागीर कसिनो सोरो जुगार ह्यो गजाली समाजा भितर वयर सरतात जी बरी गजाल आसा ताका आमीच गळटी लायतात आनी ज्यो ह्यो सगळ्यो वायट गजाली आसात ताका आमीच प्रोत्साहन दितात आनी मागीर आमी बसता आनी चिंततात आमचो समाज असो कित्याक जालो काय म्हण कठीण आसना ह्यो गजाली तांच्यो जापो सोंप्यो आहात
आयचो जर हो ब्रेकार पळयलो जाल्यार एक समाज म्हणून आमी खंय पावले आनी कित्याक पावल्यात हाजी एक अदमास तुमकां येतलो. आमकांय आयला. इतल्याचेर थांबता. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. फाल्यां परत आमी तुमचे मुखार येतले ब्रेकार घेवन. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.